आमगे टमाटो 20 रुपया आसा, बटाटे 30 रुपया, कांदे 25, भेंडी 40 रुपया आणि घोसाळे हा ते 40 रुपया, कॅबेज 20 रुपया आणि फ्लावर हा 20 रुपया, वांगी 40 रुपया, बीन्स 60 रुपया, 60 रुपीज बीन्स, 80 रुपीज सॉरी बीन्स 80 रुपीज, कॅरेट 60 रुपया आणि आमचान 200 रुपया, बनाना 40-50 रुपया डझन आणि ॲपल 160 किलो, चिक्कू 120-100 रुपीज किलो आणि वॉटरमेलन 15-16 किलो आणि किती झाले भाजी सगळे आसा, भेंडी 40 रुपया, 40-50. ये आंबे आपूस देवगड ये 500 रुपया डझन. हे 2 डझना बॉक्स हा 800 रुपयान देखून दिता 2 डझना बॉक्स. आणि झाले इथले हा घोसाळे हा ते पेज गे सगळे पपई 40 रुपये किलो हा आणि आरसल आम्ही 30 रुपया विकता. अब्बू आस हे आर्लेम जंक्शन मडगाव. सध्या बड्डा हा आणि हिंगा वेजिटेबल्सा रेट कितलो तो इचान काढया कडेन. बाबा कसो रे कांदे कसो 25 रुपये किलो 25 आणि टमाट कशी 20 रुपया. 20 रुपया. मागीर हेर भाजी रेट मातशें सांगतलो. ओके सांगतो. भेंडे 40 रुपये किलो, चिटकी 40 रुपये किलो, बीटरूट 40 रुपीज किलो, देन कुकुंबर 40 रुपीज किलो, ब्रिंजल 40 रुपीज किलो, तागे 30 रुपया 30 आणि बस 60 रुपीज किलो कॅप्सिकम. अनिल माळी मुगेनो हिंगा गोगळा रावता आमी. ओके वेजिटेबल्स ऑनियन आसा तो 20 रुपीज किलो, टमॅटो 20 रुपीज किलो, बटाटो 20 रुपीज किलो, काकडी आसा 20 रुपीज किलो, मागीर मिरची आसा 30 रुपीज किलो आणि पोमोग्रेनेट आसा 120 रुपीज किलो आणि मागीर करेला आसा 30 रुपीज किलो, मागीर कॅरेट आहा तो 30 रुपीज किलो, मागीर तेंडली आसा 30 रुपीज किलो, मागीर लसूण आसा 150, अद्रक आसा 100 रुपीज, भिकणां आसा 50 रुपीज, कोथमीर आसा ते 10 रुपये सूट आणि स्प्रिंग ओनियन आसा 20 रुपया 4, पालक आसा 20 रुपया 4, मागीर पुदिना आसा 5 रुपया, काकडी जाल्या, मागीर पपाय आसा 30 रुपीज किलो, मागीर ॲपल आसा बरे क्वॉलिटी 180 रुपीज किलो आणि मातशे लो क्वॉलिटी आहा ते 150 रुपीज किलो आणि दुसरे चिकू म्हणटा ते 100 रुपीज किलो, गावठी चिकू सारखे बरे मोठे आसा ते आणि ऑरेंज आसा इम्पोर्टेड आमगेले 130 रुपीज किलो, मागीर क्युमिया बॉक्स आसा तो 180 रुपीज बॉक्स 600 ग्राम्स आणि इमली टॅमरिन 80 रुपीज पर बॉक्स 250 ग्राम. मागीर कितें आमचे कडेन आतां मँगोज कशे मँगोज आसा तसं जायते भशेन मँगो आसा. एक तो मानकुराद आमचे कडेन 500 रुपया आसा आणि दुसरो आपूस आसा तो 500 आणि मालदेश आसा तो 500 रुपया डझन मेळटा बरी. हां केळी 40-50 डिपेंड अपॉन सायज मातशी मोठी जाल्यार 50 रुपया घेता, मातशे बारीक जाल्यार 40 रुपया. सो एक कितें करता आमी लोकांक बेश्टे आतां गरीब लोकांक फ्री बी दिता. सांजचे येवन पळयात तुमी आमी केळी कुसता जाल्यार आनी आमी लोकांक बेश्टे फ्री दिता. आणि कितें तुमकां आतां बीन्स बी आसा ते 70 रुपीज किलो, पंपकीन आसा तो 20 रुपीज किलो तो बरो पंपकीन. मागीर आनी कितें जाता तुका ब्रॉड बीन्स आसा 30 रुपीज किलो, डब्बू आसा कॅप्सिकम 30 रुपीज किलो. हेचे रेट किती आहा तो चिकन कैसे किलो रे चिकन कैसे किलो 160 kg. चिकन कैसा किलो है 160 और अंडा कैसे दें अंडा 60 रुपये डझन 60 रुपये डझन. वारके आहे आणि वारके चिकन हा 140 पर kg. बद्दा हा हिंगा जनरल स्टोर आहे. सो हिंगा ग्रोसरी रेट्स किती आहा ते सांग काढया आता. कसले रेट ग्रोसरी आखे रे तांदूळ आणि एक सांगायचे हांव सांगले 50 रुपीज आसा रायस 65 आसा 70 रुपीज किलो आसा 30 रुपीज किलो आसा 35 आसा दुसरे प्राइस तांदूळ सगळे डिफरंट प्राइस आसा. आणि साखर कशी साखर 42 पीठ
फीड 45 आसा 40 आसा आनी पॅकेट आसा 235 5 किलो. आनी रवा बीन रवा आसा 42. ओके. आनी कितें ग्रोसरी सांग. ग्रोसरीज दाळ बी आसा 120 आसा खंयचे 140 आसा सगळे डिफरंट प्रायस. कितें वाडला आतां प्रायजू. एज पर द लॉकडाऊन जालें तेन्ना ते जी आमकां येता पळय ते सगळ्या दाळाचेर ऑलमोस्ट 10 रुपीज किलो वाडला. आमी आमकां कितें ते सगळे वाडून दिता. वाडून. ओके. ओके सो ऑलमोस्ट 10 रुपीज किलो पर दाळ आसा पळय खंयचे 10 खंयचे 15 अशी वाडयला. आनी साकर आनी तांदूळ बीन. साखर मदीं आशिल्ले वाडलेले आतां परत कमी जाले. आनी तांदूळ. तांदूळ ओके तेच रेट आशिल्ले 1-2 रुपये किलो वाडले चड जायना. थँक्यू. ते भागीदारान आहा आनी भागीदारान रेट कसो आहा तो पळोवया. तांदळाचो रेट दुसऱ्या तांदळाचो दुसरो रेट आहा. हो साकराचो रेट. आनी दाळीचो रेट. गोडाचो रेट. रवाचो रेट. पिठाचो रेट. तुम्ही कुठं फोन केला म्हाका तो लॉकडावन जाले त्या जाणा तुमी पळयले रेट कितें आहलो तो. नुस्त्या जावं ग्रोसरी जावं वेजिटेबल सारके लुटून हायल्ल्या भाशेन ते भाशेन रेट आहलो. आनी आमकां अशें दिसलें की हाल्या आमकां जेवण मेळपाना वेजिटेबल मेळपाना सो आमी लूट मान जे रेटीन आहा ते रेटीन आमी घेयलो. आतां तुमी हो विडियो पळयलो जाल्यार तुमी जाणाय रेट कितें आहा तो केदो कितें आहलो आनी आतां जालो कितें तो रेट. आनी आतां चलयलें जाल्यार आमकां खबर ना 3 तारखे मे 3 तारखे जालो म्हणटकूच लॉकडावन आनी एक्सटेंड जातलो ओ जावपाना आमकां खबर ना. बट सिट्युएशन आहा ते भाशेन घोडी लॉकडावन आनी एक्सटेंड जावपाक शकता. हाल्या जरच लॉकडावन एक्सटेंड जालो जाल्यार आमी गरीब मनीस आनी मिडल क्लास मनीस आहा ते आमी खातले कितें आनी पितले कितें. आतां तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमगे सगळे पयशे आहाय ते जे मिडल क्लास आनी गरीब मनीस आहाय जेका आम जॉब ना तो फक्त पयशे वयताय आमगे सगळे वयताय. हो टायम जाला जोडटा तो जोडटा आनी मोडटा तो मोडटा असो खबरो जाले आमगे आतां. सो हांव सगळ्या लोकां पासून एक रिक्वेस्ट करता वो मागता चिंतून तुमी पयशे मोडचे. कित्याक आतां एक रुपया कितें आहा तो सारको इम्पॉर्टंट सारको गरजेचो. कित्याक आमकां खबर ना फाल्यां कितें जातलें तें. आनी हांव ऑल्सो फक्त गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां मागता मातशें नदर मारचें तुमी. आतां तुमी पळया डिफरंट कडेन डिफरंट प्रायज आहा सगळे कडेन एक प्रायज म्हणटा ना. सो मातशें तुमी एक नदर माराय मातशें स्ट्रिक्ट कराय प्रायजाचेर. फाल्यां जर तो लॉकडावन आनी 1-2 म्हयने वाडलो जाल्यार गरीब लोक आनी मिडल क्लास लोकांक पयशे आसपा नाय आनी रस्त्यार पावपाक खबरो जातल्यो. सो मागता चिंतून हें कराय. नुस्त्याचो जर आमकां केलो ना कित्याक सगळे जाणां नुस्त्या रेट कितें आहा आनी कितें ना तो. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन एक हंबल रिक्वेस्ट करता जी वस्त जावं नुस्त्या जावं खंयची वस्त ती बेगीन पिड्यार जाता ती आमी जाणाय ती वस्तूचो जर रेट बरो हाय आहा
घेयच न्ही. सगल्यांनी एकठांय जाया आनी तो रेट वाडलो जाल्यार कशें ताका घेयनासतना रावया. जेदो आमी घेयनासतना रावतले तेदोणा जे मनशा कडेन तेका नुस्तें आहा वो कोणीय जावं तो चिंततलो अरे बाबा आयज जरस हे आपणा नुस्त्या जरस होपना जाल्यार सगळें पिड्यार जातलें आनी आपणा व्हडलो लुकसाण जातलो. सो तो कितें करतलो नाका जाल्या सयत आमकां सवाय रेटीन दिवपा लागतलो आनी तेन्ना तुमकां जाय ते भाशेन तुमी घेयाय. केन्ना चोयलनाल्या भाशेन मातशें शॉपिंग कोनाकाय. कंट्रोल करया आमगे शॉपिंग आनी आयज मुखार सरया आनी सगल्यांनी जाता तितले आमचे पयशे सेव करया. थँक्यू.